प्रीतीच्या भावान भयणो, एक एडिटोरियलाचेर अशें एका मनशान बरयलेलें आसलेलें. जो मनीस सदांच मिसाचे भेटेंत वांटो घेतालो आनी सदांच मिसाक वचून मागणें करतालो, तो अशें बरयता. सुमार 30 वर्सां जालीं आनी हांव कितलेच फावटी जेजूक म्हज्या काळजांत घेतां, पूण म्हज्या जिवितांत कांयच बदल्ली ना. तर म्हाका दिसता हांव मिसाक वचून म्हजो वेळ इबाडटां. हो मनीस अशें बरयता. आनी ह्या मनशाच्या ह्या उतरांक लागून आनी एक मनीस अशें ताका जबाब दिता. हांव लग्न जाल्यार सुमार 30 वर्सां जालीं. ह्या वर्सांनी म्हजे बायलेन कितलींशींच सोबार तरेचीं रुचीक जेवणां तयार करून म्हाका दिलीं, पूण आयज पासून कसलें जेवण जेवलोलो आनी जेवणांत कितें कितें आसलोलें ताचो म्हाका कांयच उगडास ना. आनी जें जेवण म्हजे बायलेन म्हाका दिलोलें तें तरी तिणें म्हाका दिवंक ना जाल्यार आज हांव असोच जावपाचो आनी हांव म्हजें कांयच काम करूंक पावना जावचो, अशें तो बरयता. आनी मुखार तो म्हणटा, आनी म्हज्या आत्मीक जिविताची बूक भागोवंक हांव मिसाचे बलिदानांत वांटो घेनात जाल्यार हांव आज खंयच पावचो ना. म्हज्या भावान भयणो, हेंच आयज आमकां ही दोबाजीक परब जी आमी सुमरमता ती आमकां शिकयता. आमी हो प्रस्न आमच्या जिवितांत मांडुया. आमी जायते फावटी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात. जेजून आमकां हें बलिदान दिल्लें आसा आनी आमी सदांच हीं उतरां आयकतात. ही म्हजी कूड, ही घेयात ही म्हजी कूड तुमच्या. आनी आमी ही म्हणटा आसतना आमी देवाचो देव जेजू ह्या मासा रक्तांत खरोच हाजीर आसा काय म्हूण भावार्थान मानून घेतात ओ ना, तें आमी हो प्रस्न करूंक गरजेचो. म्हज्या भावान भयणो, जेजू मासा रक्तान खरो हाजीर आसा हेंच आयज आमकां दाखोवन दिता. आमी सदांच मिसाक येतात आनी जेजूची कूड शेवतात, पूण जायते फावटी आमकां दिसता की आमी सदांच कम्युनियन घेतात पूण आमच्या जिवितांत कांयच जायना. पूण जेजू सदांच आसा आनी तो आमकां सदांच ह्या मासा रक्ता वरवीं आमकां घोटाय दिता. आमच्या जिवितांत जायत्यो अदृश्ट जायत्यो परिस्थिती येतात आनी वायट परिस्थिती येतात आनी आमी त्यो फुडो करूंक जेजू आमकां हेंच बळ दिता. म्हज्या भावान भयणो, आमी तर जेजूचेर आजून पर्यंत ह्या मासा रक्तांत तो खरो आसा म्हूण मानून घेनात जाल्यार आमी देवा लागीं हीच कृपा मागूंक गरजेची की आमकां जेजूचेर आनीक ओदीक आमचो बोवात वाडोवंक. प्रितीच्या भावान भयणो, आमी मिसाचे भेटेंत उंड्या सोऱ्यांच्या रुपान जेजू आमच्या जिवितांत येता म्हणटोच होच जेजू आमकां दुसऱ्यांक दिवंक आयज ही दोबाजीक परब आमकां आपयता. जेन्ना आमी जेजूक भावार्थान आनी काळजीकायेन आमच्या जिवितांत घेतात, आमच्या काळजांनी घेतात, तेन्ना आमी आमचें जिवीत जेजूक उक्तें करूंक जाय आनी तेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत बिराड करतलो आनी आमच्या जिवितांत जायती बदलणी येतली, आमच्या जिवितांत जायती नवसरणी येतली आनी आमी होच जेजू दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. आनी आमी हे मिसाच्या बलिदानांत येता म्हणटकीर आमच्या जिवितांत आमी 3 वस्तू धरूंक गरजेच्यो. पयलें म्हणल्यार उंड्या सोऱ्या रुपान जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक जिविताची बदलणी आनी नुसणी करूंक गरजेची. जायते फावटी आमी मिसाक येतात पूण आमी येताक आमकां येवंक जाय हो कायदो म्हणून कायदो असो कोण आमी येतात, पूण आमी आमच्या जिविताची पयली तयारी करिनात. ताकाच लागून आयज पवित्र सभा जेन्ना आमकां ह्या जेजूच्या मासा रक्ताची आमी परब सुमरमता तेन्ना पवित्र सभा आमकां आपयता की आमी जेजूक भितर घेता नासतना आमचें काळीज नितळ करूंक. ताकाच लागून आज पवित्र सभा आमकां आपयता आमचे
ही तयारी करूंक गरजेची म्हणजे आमी पयलीं कुंभस्थाराक वचून आमचें पातकांची दूख धरून पातकांची ओळख करून आमी जेजूक जेवंक गरजेचो आनी करूंक ना जाल्यार देखून आमी जेजूक येतकीच जाता ते भाशेन बेगीनूच वचून खंयच्याय पाद्रीक मेळोन आमचें कुंभस्थार करूंक गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटोच तांचें जिवीत आमी जिवंक गरजेचीं. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत जेजूक घेता तेन्ना आमकां दिसता की जेजूच सगळें चलयता म्हूण, पूण आमी थोडो तोकूस करून जेजू भाशेन जेजू भाशेन वागूंक गरजेचीं. तर ते आमचे जेजू आज कितें करतलो, आज आसलो जाल्यार कितें करतलो आसलो हेंच आमी मनांत धरून आमी जेजू भाशेन हे पवित्र पुस्तकांत जे आमी जेजू वयर जायतें आयकलोलें आसा तेंच आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरूंक गरजेचीं. ना जाल्यार आमच्या जिवितांत असल्यो परिस्थिती येतात घडी आमच्या जिवितांत आमी एकामेका लागीं झगडटात, एकामेका लागीं आमी वायट उतरांनी उलयतात, पूण आज जेजू आसलो जाल्यार कशे भाशेन तो आमच्या भावा भयणां सांगाता उलयता आसलेलो ओ वागता आसलो ते आमी मतीन धरून आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करूंक गरजेचें आनी जेजू भाशेन मुखार वचूंक, जेजूचे भाशेन आमी सेवे चाकरेची मनशां जावंक. जेजू आपलें आख्खेंच देवपण ताणें लिपोवन तो आमचे भाशेन मनीस जाता तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक एके भाशेची सेवे चाकरेची मनशां जावंक आयज तो आमकां आपयता. तिसरें म्हणल्यार म्हज्या भावान भयणो, खऱ्यांनीच जेजू मिसाचे भेटेन उंड्या सोऱ्या रुपांत हाजीर जाता आनी आपली कूड रगत आमकां दिता. तें आमी दर दिसा सतमान घेवंक आनी होच भावार्थ सदांच कोलावंक गरज. जायते फावटी हांवें म्हणलां ते भाशेन आमी येतात आनी बिस्तीच आमचो कायदो कसो म्हणून हे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात, पूण जायते फावटी आमी मानून घेनात आनी आमच्या जिवितांत कांयच बरें चलना. आयज देवा लागीं हीच कृपा आमी मागूंक गरजेची की ह्या उंड्या सोऱ्यांत जी आमी आज शेवतली हांव ती आमी भावार्थान घेवंक, कित्याक आमी घेता आसतना जेजूकूच आमच्या जिवितांत घेतात आनी आमच्या जिवितांत बदलणी हाडून आनी आमचें जिवीतूच बदलूंक आमी दुसऱ्यांक दुसरो जेजू जावंक आमकां आज आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज ह्या दोबाजीक परबेचेर आमी नियाळ करता आसतना आनी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना देवान आमकां ताचें पवित्र उतर दिल्लें आसा ती आमी वाचुया आनी ताचेरूच आमी नियाळ करुया आनी ही दोबाजीक परब आमी नियाळ करता आसतना हीच कृपा मागुया की आमचो भावार्थ जेजूचेर कोलावंक आमी जेन्ना मिसा येता तेन्ना ताची कूड आनी रगत ह्या मासा रगतांत आसा, ह्या उंड्या सोऱ्यांत आसा, ती खरेंच मानून घेवंक हीच कृपा देवा लागीं आमी मागोवंक गरजेची. हीच कल्पना आमी मनांत धरून आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आनी आमच्या जिवितांत जेजूक अणभवुया आनी होच जेजूचो मोग जो आमी सदांच मिसाच्या बलिदानांत शिवतात तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक ताचे भाशेन सेवे चाकरेची मनशां जावंक वावरुया.